सुमार 5 कोटी खर्च करून कलंगूट रस्त्याचे हॉटमिक्सिंग करपाच्या कामाक शुक्रारा सावन सुरवात जाल्या। फुडल्या 8 दिसां भितर हे रस्ते हॉटमिक्सिंग करतले। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सगळ्या रस्त्यांची पळोवणी केल्या उपरांत आठवड्या भितर आपणाक 5 कोटीचे काम मंजूर करून दिले, अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलां। हालींच कलंगूट पंचायतीन रस्त्यांचेर पडिल्ल्या फोंडकुलां खातीर हॉटमिक्सिंग करना जाल्यार 2 ऑक्टोबराक कलंगूट बंद दवरपाची शिटकावणी सरकाराक दिल्ली। आडेक्स गोवा खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। आयज हॉट मिक्सिंग डे स्टार्ट जाता वर्थ 5 crores थँक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी। तो खुद येयलो जेन्ना हांवें ताका एक्सप्लेन केलें की कलंगूटान सगळे सेवरेज नेटवर्काचें काम कंप्लीट जालां, म्हाका हॉट मिक्सिंग जाय। आख्या रायट फ्रॉम कांदोली टील बागा तो भोंवलो आनी तेणें सांगलें की मायकल डोंट वरी, विदीन 1 week आय वील गिव यू द सँक्शन एंड ही गेव मी 5 crores काम। आनी तेणें तेंय सांगलां जोर तर हुंचे रोड उरले, हॉट मिक्स जावपाचे उरले जाल्यार तेंय तूं कंप्लीट कर, आपूण तुका फर्दर सँक्शन दिता। ह्या गव्हर्मेंटाक इंट्रस्ट हा ह्या कोस्टल बेल्टान जाय तितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक लोकांक। बरें हॉट मिक्सिंग जाले उपरांत आमी ड्रेनेज कोत्तले बिफोर द नेक्स्ट रेन्स, नाल्यार रोड पिड्यार जाता। ड्रेनेज ना, वी आर कमिंग आउट विथ अ very good plan for this village of Kalangut and Kandoli. Every time we say आमचे रस्ते Kalangutan is bad, horrible, terrible म्हणटा आमी, but at the same time, we must know the reason why. Look at other roads. Parra रस्ते पळय तूं, आरपोरा रस्ते पळय तूं, कांदोली रस्ते पळय तूं. Everything is good. Everything has been as it was from the beginning. The roads were not bad. But why only Kalangut? The reason we need to know is because of the sewage plant. Without digging, without breaking, sewage pipes cannot be laid. So that is why the roads were dug up. Every time we try to fill it up, because of the rain, it sinks again. So these are issues that happen, and it's part of this sewage project, and it has caused inconvenience to a lot of people. So this project, which was supposed to be done 20 years back, when there were less infrastructure, when the roads, traffic, everything was less, was not done. But thanks to our MLA for taking this step. इतल्या तेंप आमी टमोताले कित्याक हो काम आमचे सुवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे चालू आसले म्हणून हे पॉट होल आसले। पूण आयज म्हणल्यार एक व्हडली खोशेची खबर, ह्या 8 दिसांक आमचे कालांगूटचे रस्ते हॉट मिक्स जातले आनी बिफोर टुरिजम स्टार्ट हो काम कंप्लीट जातले म्हणून आमी चड खोशी। आमी डेडलायन दिलेली 2 ऑक्टोबर कालांगूट बंद करतले म्हणून, कित्याक ते रस्ते जायना जाल्यार। आनी म्हाका खोस भोगता जयकान आमचे आयकले आनी हो रस्तो आतां हॉट मिक्सिंग स्टार्ट केलो म्हणून। दुसरे सुवातेर अशें दिसता की एलिगेशन्स घालता पंचायतीचेर की गांवरावाडो रस्ते आमी मॅन होल बांदूंक दिवना म्हणून। एक सांगपाचें म्हाका आनंद जाता की जेन्ना हांवें आख्खे गांवरावाडो हॉट मिक्सिंग केलेले थ्रू पंचायत फंड, तेन्ना हे लिडर म्हणटा ते नासले, पण पंचायतीन गेल्ले। आनी तेन्ना फर्स्ट टायम हो आमचो हॉट मिक्सिंग आमचे हे आमचे जायकाचे म्हाजेशी येयलेले तेन्ना कोणूच नासले लिडर। हांवें तांकां NOC दिलेली रस्त्याचेर तुमी पंचायत इंटरनल रस्त्याचेर तुमी मॅन होल घालात म्हणून आनी चेंबर घालात म्हणून। पूण आयज पासून ते गांवराडे आमचे करूंक ना। पूण कित्याक करूंक ना ते तेंचो प्रॉब्लम। आनी ते मागीर हांवें पर्रीकाराक निवडून हाडला तेन्ना तेजे गव्हर्मेंटाक, तेन्ना पयलें हें कारण केल्लें हांवें की आमकां सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट जावो म्हणून। आनी तांकां सगळ्यांक NOC पंचायतीन दिलेली आसा। आनी जेन्ना जयकान आमकां सांगलें की गांवरावाडो एक हॉलिडे स्ट्रीट फोडटा म्हणून, तेणें 1 म्हयन्यान सारकें करता म्हणून, ते 1 वर्स लागलें तांकां तो रस्तो सारकें करपाक। म्हणजे मुवमेंट कांयच नासलो रस्त्याचेर आनी खंयचेच रस्ते नासले आमकां। सो त्या पासून आमी तांकां सांगलें बाबा तुमी करना जाल्यार पंचायत करतली म्हणून। सो तेन्ना मागीर तेणेंनी सारकें केलें।